युगांक बाबा फायनल इतलें विचारता, सरकारा कडच्यान जो आदार मेळपाक जाय तो विद्यापीठाक मेळटा काय तुमकां दिसता की सरकार कमी पडटा? नाही, म्हाका दिसता आय मीन पयली गजाल वेन यू टॉक अबाउट इंटरवेन्शन्स आय मीन एज अ पार्ट ऑफ आय मीन द पर्सन हू हॅज कम फ्रॉम अ स्टुडंट एक्टिविजम ओके हू वूड नेवर लाईक गव्हर्नमेंट टू इंटरफियर डिरेक्टली अँड दॅट वूड बी अ रियली बॅड थिंग. म्हणजे सरकारान एका स्वायत्त संस्थेचेर इंटरवीन जावप ओके आय मीन इट वूड बी रियली बॅड थिंग की सरकाराची एक पद्दत आसता इंटरवीन करपाची वेर इट्स एन एकेडमीक कावन्सील एक्झिक्युटीव कावन्सील हाजेर नॉमिनी धाडून सरकारी रिप्रेझेंटेटीव धाडून की इन्स्टिट्यूशन कशें चलता ना हें तपासपाची गरज आसा. म्हाका दिसता म्हाका याद जाली की आमी म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंतानूच म्हाका दिसता फाटल्या टेन्युअरान ही मेड एन अनाउन्समेंट दॅट अ चीफ मिनिस्टर वूड बी प्रो वायस चान्सेलर ऑफ एन गोवा युनिवर्सिटी. दॅट वॉज अगेन एन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ एन इंटरवेन्शन. मागीर ताका वेगळ्या वेगळ्या थरांतल्यान ताजो विरोध जालो इज बिकॉज की अशे तरेचें इंटरवेन्शन नाका म्हणून ओके आनी मागीर तें डिसिजन वॉज कॉल्ड बॅक. एक दिसता की म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान हांव फक्त गव्हर्मेंटाचें म्हणना की एंटायर गव्हर्मेंट ऑपोजिशन अँड द सिवील सोसायटी needs to show a confidence in Goa University. When you are talking about a domicile is a political issue. It is not only confined to a government. Government need to sit with an opposition आणि ह्यो सगळ्यो गजाली हातून की बाबा ह्यो गजाली खातीर आमी ह्यो गजाली रिलॅक्स करता. बट माय इशू इज नॉट विथ only domicile. There are fundamental issues with university. When you are talking about the stakeholders, when you are talking about the ownership of a university, अजूनही तुका सांगता म्हाका खूब वायट दिसता. हांव विद्यार्थी जावन आतां जेन्ना हांव अक्रॉस द म्हणजे बेंचाच्या ह्या वटेन तरी पावलो अजूनही 4 तासाच्या क्लासाक पेडणेच्यान भुरगे येता ताका 6 तास ट्रॅव्हलिंगाक घालचें पडटा. काणकोणच्यान येता ताका 5 तास घालचे पडटा की अजूनही आमी बेसीक गजाली ह्या भुरग्यां खातीर एक कॉन्ड्युसीव एनवायरमेंट तयार करपाक शकले ना. इज अ कलेक्टीव फेलियर आमचे एज अ पार्ट ऑफ अ स्टेट. लेट्स नॉट टॉक अबाउट एज अ कलेक्टीव फेलियर वेदर इट्स अ स्टुडंट्स मुवमेंट टिचर्स मुवमेंट हे सगळे गजाली की आज भुरग्याक युनिवर्सिटीत येवप परवडटा काय कितें. म्हाका खूब वायट दिसता की 40 वर्सां उपरांत आमी ह्या विशयाचेर हें करता. इज बिकॉज देर इज नो ओनरशीप. वेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीस रँक्स ग्रेड्स कळ्ळें ह्या सगळ्या गजालीचेर म्हाका हांव पयलीच गजाल सांगता की ग्रेड्स आनी ह्यो जे रँकींग आसा पळय इज व्हेरी अनजस्टिफायड for a smaller university like Goa University. And that too you have a certain disciplines like emerging disciplines. Okay, you cannot measure their contribution in terms of only publication and ह्यो सगळ्यो गजाली. म्हाका दिसता की जेन्ना आय मीन प्रशांत बाबान जेन्ना नांवां काडली ती चार फॅकल्टींची म्हाका खूब वायट दिसलें. इज बिकॉज की दीज आर माय टिचर्स ओके की तातूंतल्यान त्या लोकांनी आमकां घडयल्या हातूंतल्यान म्हणजे ज्यो सिनियर फॅकल्टीज आसा पळय तातूंतल्यान तांणी आमकां घडयल्या तांचे कडल्यान आमी खूब कितें शिकल्या आनी गोंयकारांचें खूब ऋण आसा तांचेर. आमी कृतज्ञ जावपाक शकना त्या गजालीचेर. सो ह्या गजालीचो जो आसा युनिवर्सिटी नीड्स हांव त्याच गजालीचेर सांगता युनिवर्सिटी नीड्स ऑन ओनरशीप. ओके you cannot treat university as a third party. Whether it's a government, opposition or a civil society. म्हाका यतीश बा फायनल एकच गजाल सांगात. गव्हर्नमेंटाची ताणें बरें सांगलें की जाल्यार ते एक्झिक्युटीव कावन्सिलाच्या थ्रू ऑर एकेडमीक कावन्सिलाच्या थ्रू जावपाक जाय. ते तुमकां जाता हें दिसता सद्या. जे कितें प्रोसेसीस आसा पळय न्ही एक्झिक्युटीव कावन्सील एकेडमीक कावन्सील ते कायद्यानुसार जे कितें करूंक जाय ते सरकार करता. देर इज नो डावट अबाउट इट. बट हॅविंग सेड दॅट ते प्रोसेसीस जे आसा युनिवर्सिटीचे पळय ते युनिवर्सिटीचे प्रोसेसीस सामके डिफायन्ड आनी ते सिस्टमीक आसा. सो आय डोंट थिंक दॅट वी शूड प्रशांत बाबान ज्या तरेन प्रत्येक फाटी प्रशांत बाब जेन्ना उलयला तुजे ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या एवरीवेर ही हॅज ट्रायड टू ब्रिंग सम पॉलिटिक्स इनवॉल्ड इन दॅट वीच आय डोंट वॉन्ट टू. कशें आसा न्ही ह्या विशयाचेर युनिवर्सिटीच्या विशयाचेर विशय तुम्ही कितें ते तुमचे फॅक्ट्स तुमकां जे दिसता ते तुम्ही मांडा. देर इज नो डावट अबाउट इट. राजकारण कीप पॉलिटिक्स अवे. तुमकां दिसता पॉलिटिक्स अवे पक्ष राजकारण करता. हांव तुका एकूच सांगता तांकां जें कितें दिसता तांकां मांडपाक अधिकार आसा. बट हांगा सुद्दां तुका सांगता हांगा सुद्दां आतां प्रशांत बाब जे कितें उलयला आमचो मित्र
तो प्रत्येक फाटी पॉलिटिक्स हाडटा तातूंत भितर यू नो ही इज ट्रायंग टू समवेअर ब्रिंग पॉलिटिक्स. आय वूड ओनली से टू हिम दॅट सी यू हॅव गॉट एक्सपिरियन्स इन एज्युकेशन. तुका जें दिसता, तुका जें युनिवर्सिटीन इम्प्रूव जावचें कशें दिसता, तुजी सजेशनां आसतलीं, तुजी ऑब्जर्वेशनां आसतलीं, जें कितें तुका घटनेन एक सिटीजन म्हणून रायट आसा, एक वेल मिनींग सिटीजन म्हणून तूं तें दवरूंक शकता. बट कीप पॉलिटिक्स अवे. ओके.